त्यांचे ओपिनियन आसचे म्हूण तेजे विरोध ना, दे हॅव टू हॅव ओपिनियन. पूण जेन्ना लोकांकूय रस्त्यार हाडटा, म्हाजें एक म्हणणें आसा, हेजे हुणें ते जायते एजिटेशन आशिल्ले, खंयचे तेंचे एजिटेशन सक्सेसफूल जावन लोकां जाय तें मेळ्ळां. म्हाका एकूच एजिटेशन दाखय तेंचें सक्सेसफूल जालां तें. हो विशय कित्याक लागून आयलो? हे विशयाचेर काँग्रेसीन लेजिस्लेशन हाडूना, हे विशयाचेर काँग्रेसीन स्टँड घेवना. डॉक्टर मनमोहन सिंग जे प्रधानमंत्री आशिल्ले, पार्लिमेंटान CA बी हाडपा जाय आनी CA पास जावपा जाय तो उलोवना, चिदंबरम उलोवना, आनी मागीर तेंची ते पलटी करता आनी दुसरेच उलयता जे आदले प्रधानमंत्री आसले ते कित्याक BJP करता तेन्ना वायट. वॉट इज गूड एट सर्टन पॉयंट ऑफ टायम बिकम्स बॅड वेन एनदर पार्टी इज रुलींग. हें बरोबर न्ही. इलेक्शनाच्या रिझर्वेशनाचे जे अधिकार जे आसात ते राजकारण्यांच्या हातांत आसचे म्हूण काय ते इलेक्शन कमिशनाच्या हातांत आसचे? सो म्हाका दिसता द प्रेझेंट सिस्टम इज गुड इनफ, बट आय कॅन एश्योर यू वन थिंग इन युअर शो. I will sit along with the Chief Minister and my colleagues after elections are over. आणि जाता जाल्यार if the majority view prevails, that it should go to the state election committee. तुम्ही इश्यू केल्लें पंचायतीक सर्क्युलर ऑन सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आनी ऑक्युपन्सी आनी मागीर ताजे विड्रॉवल. What I did is correct because there has to be a proper system in place. In the forthcoming assembly session, I will bring about amendments which will be passed by the assembly, which will incorporate the same thing in a better manner, which will have the full force of law as mandated by the High Court, as mandated by NGT. Nobody will have any grievance.